हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे मी. सो आत्ताच हांव भायर येयलां मुगे ड्युटी करपाक. आनी आयज न्ही वेदर बरो आसा, अशें बरो नीट आनी क्लीन आसा, सारको डस्ट बी कांय ना. एक टायम न्ही सकाळीं फुडें बरो डस्ट येता, मागीर ती क्लीन करता म्हळ्यार सारकें नाच जाता. आनी आतां न्ही हांव उदक घालपाक वयता गार्डनान आनी मागीर गाडी धुयता आनी सगळें करून मागीर तुमकां मेळटा. आतां मुगे गाडी बी धुवन जाली, झाडां बी सगळें उदक घायलें आनी हे थिंग सावंड येता, ते घराक काम चलता. सो हिंग तर व्हिडियो केले जाल्यार डिस्टर्बन्स जातले. हांव अशें करून एक रावंड मारता, कित्याक तो हितींग न्ही म्हाका तो ब्रिज आहा तो चॅक करपाक जाय. कित्याक फ्रेंडान सांगिल्लें थिंग बसी वयता जाल्यार चोय म्हूण, तेजें न्ही काम चलता. आनी आमकां न्ही मिसा वयता जाल्यार थिंग बरें पयस वचपा पडटा. सो हिंग लागीं चोया चालू आहा कितें आहा तें आनी शॅर करता तुमकां कितें आहा तें आयच्या व्हिडियोन. हांव सो हे एरिया आयलो हा हिंगा. म्हाका न्ही कमेंट येयलोले, म्हाका दिसताले तूं कुकींग कोण जेयत काय म्हूण. हय, सो तेजो रिप्लाय तुमकां दिता. आनी हिंगाच भायर व्हिडियो करपाक मातसो बरो जाता, कित्याक मातसो टेंशन आसना. हांव जेदोन क्वीट फर्स्ट टायम येयलो न्ही, मुगे घर थिंग सुरू आहलो, त्या घरा आयलो. थिंग कूक बी कोण नासलो. थिंग हांव रांदून जेयतालो, मॅडम सगळें हाडून दितालें आख्खें लागो तितलें जेवणा वस्तू. आनी हे भशेन आनी फर्स्ट म्हाका चोय मुगे मामीन म्हाका दाखयलोलो चोय बाबा रांदपा शीक म्हूण. हय, चपाटी करपा जावं आमगे फीश करी, रायस आनी कितें. म्हाका पयलीं न्ही थोडे थोडे कोट्टाले, सुबेज कोण नासले. तेदो आमगे पेरंट्स आमकां घालताय न्ही. सो पयलो हांव सुर्रा रांदून जेयतालो चोय. 5 वर्सां पासून हांव रांदून जेयलां. हें मुगे फर्स्ट एक्सपिरियन्स. ओके, पूण थोडे तरी रांदपा न्ही शिकाय गायस, कित्याक न्ही बरें पडटा. आतां तुमी क्वीट तर कामां येयले, सगळ्या घरांनी न्ही कूक आसनाय. एक एक घरान आसता, एक एक घरान आसना. मागीर मॅडम कितें म्हणटा, मॅडम सर आपूण तुका वस्तू दिता तुमी रांदाय तुमकां जाय तें. आनी आमगे हे घरां पासून आमकां चोय कूक आहाय, पूण आमी 4 जाण गोंयकार आहाय. आमकां जाय तें केन्ना आमी कोण हाताय, नुस्तें हाडटाय आनी ते कितें हाडून आमी हाताय जाय ते भशेन. कित्याक आमगे गोंयचोय तरी थोडो तरी एक हें आसपा जाय न्ही, फ्लेवर जावं आमगे रुची जेवण आमी कोत्ताय ना न्ही. आनी सगळें बरें आहाय आमगे रुमा. आमगे जितले स्टाफ आहाय ते बरें आहाय. आमी सगळे मडगांवकार. ओके, आनी कितें गेलें जाल्यार नुस्तें बी हाडटाय. हांवूय हाडटा ते दिसा सामोसा बी हाडलेले, तांकां शॅर केलेले. कितें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यूस हाडलो जाल्यार शॅर करून खाताय. आनी तो आमगे एकलो भुरगो आहा ताका चड कोडटा कुकिंगा काम. हे भशेन आनी उरलो म्हाका मुगे बायलेन दाखयलां कितें सांगता तुमकां मुगे बायलेन कितें कितें शिकयलें तें म्हाका. सो फ्रेंड्स, हो तो न्ही हायवे हे चोय, पूण थिंगा म्हाका चॅक करपा जाय बसी येता येनाय ते, कित्याक फ्रेंडान चोय सांगिलां. सो चोयता हांव फ्रेंड ते वटेन थिंग न्ही बसी येना येता. आनी ताका सांगपा पडलें मुगे रूम पार्टनरा तो, कित्याक तेगे फाल्यां न्ही हॉलिडे आहा, मिसा वचपा ताका थिंग वचपा पडटलो, लुलुको वचपा पडटलो. वता आनी केसले हांवें तुमकां दाखयलोच कडक खातें न्ही फ्रेंड्स. चोय जेदो आंकवार आहलो न्ही तेदो स्टोरी डिफरंट आहलोली. तेदो सगळे पेरंट्स कोण घालताली, प्रॉब्लम नासलोली. पूण काजार जायसान सगळें चेंज जाला लायफान आख्खें. म्हाका अशें करून बायलेन केन्ना सांगलो ना तूं रान आनी हें कर आनी तें कर. पूण एक दीस न्ही बायल मुगे मडगांव गेली आनी तांकां येवपा लेट जालो. बेबी आनी क्लासान घरा येवपा आहलोली बाबा न्ही. आनी बायलेन म्हाका सांगिल्लें आपूण लेट जातलो तूं चोय म्हूण, कितें तरी कोण दवर म्हूण भुरग्यां लागून तरी. हांवें शीत केलें. मागीर शीत केलें आनी कोडी कितें कोतू काय म्हळें बायले फोन मारलो. मागीर बायल म्हणपा लागलो तुका इजी कितें ऑप्शन आहा, तुका कितें कोट्टें कर. हांवें एक करी केली, बरी जालो टेस्टी. आनी तेजे मागीर तांकांय बरी लागली, बाबा बेबी बायले सगळे. हे भशेन घराक हांव करपा वयता, थोडें कोत्ता. पूण बायल न्ही म्हाका चड शिकयता, दाखयता. हांव सकाळीं फुडें बायले बरें उठ्ठालो भुरग्यांक ब्रेकफास्ट करपा जावं आनी कितें करपा, नुस्तें साफ करपा, मागीर आमगेले कोकोनट ग्रेट करपा. अशें करून हांव बायले हेल्प केलें. आनी बायलेन म्हाका दाखयलां कितें कर केशें कर. तें आतां हिंग कामां येता चोय, नाल्यार हांव बायले फोन मारता केन्नाय आनी सांगता हें कितें घालपाचें तें कितें घालपाचें. हिंग सगळे मसाले बी मेळटाय चोय. हांवें गोंया सावन थोडे हाडलेले मसाले. टिचर फ्रेंड्स, हांव जेदो गोंया आहलो तेन्ना मुगे मिसीज तेका घराको गेलोली. मागीर हांव एकटो आहलो घरा कडेन 2 दीस चोय. हांव रांदून जेयलो, म्हाका कोट्टे भशेन रांदून जेयलो. पोटा न्ही केन्ना उपाशी रावपा न्ही. हय, म्हाका कोण दितलो. आतां तूं जर तूं एकटो आहा हे भशेन थोडे तरी एटलिस्ट हांव बेसीक कुकींग शिकाय गायस. म्हाका व्हडली नॉलेज ना. हांव आमगे
ती काय जाता म्हाका कूक सांगता हो मसालो घाल तो मसालो घाल काम शीक मुखार बरें पडटलें. सेम थिंग म्हाका म्हगे पेरंट्सांनी आनी हांव जी म्हापसा सेव्हरिना गार्डन्सां काम करतालो दुलेरान तें झेवियर बेकरी आहा तिका थिंगाय 8 वर्सां काम केलां. थिंगाय तो मॅनेजरूय सेम सांगता म्हाका तूं तरी काम शिकलें आपूण तुका काम दाखयत म्हूण. तो हरें दाखयता आमकां तें कुकिंगा काम बी थिंग सगळें कोत्तालें काम शिकलें हूंय कोता येता गायज. घरांनी कूक आसताय केन्ना नेपाळी बांगलादेशी मागीर गोंयकारूय आसताय मागीर बायलो आसताय दादले आसताय कुका हिंगा डिफरंट आहा कूक तुमकां मेळटा ते भशेन. हय आनी आमगे गोंयचें जेवण हिंग सिटीन मेळटा ना न्ही सिटीन एक रेस्टोरंट आहा पूण मातसो गोंयचो टेस्ट येता सारकें ओरिजिनल गोवन न्ही तें एक्चुली. ओके पूण आतां ते म्हणटाय गोवन म्हणटाय ते कोण जाणा. हांव एक पाटी जेयलां मालिया ग्रॅणा सायडीक आनी हांवें तुमकां गेल्या विडियोचो हें दाखयलोलें सॅलरी कितू मेळटा कितू सॅलरी हे आमकां हिंगा टिप्सूय मेळटाय केन्नाय 10 केडी 5 केडी 1 केडी मागीर रमजाना मेळटाय ईदा मेळटाय आनी सुबेज काम बी कितें केल्यार टिप्स मेळटाय ना न्ही. सो हे भशेन हिंगा लायफ चलता आमगेलें कित्याक हांव चोय हिंगा मुगे कामाचें शॅर कोत्ता तुमकां मोस्टली कितें जाता केश को कितें आहा. ओके आनी कुकिंगा मातसो चोय कुकींग जाण जावपा सकाळीं ब्रेकफास्ट तरी कितें कोण खावपा जाता आमलेट जावं आनी कितें तरी कोण खावपा जाता तें सगळ्यांकूय कोडटा धाकट्या भुरग्या पासून कोडटलें पूण थोडें बेसीक आतां शिकोवन ये दाळ चिकन मागीर आनी थोडे कितें आयटम जाले आमगे गोंयचे शिकोवन ये आनी येता तुमकां जाय जाल्यार तुमी मसाला पासून घेवन ये प्रॉब्लम ना आमगे गोंयचो आनीक बरें जातलें. ओके आय होप सो तुमकां हें जालें म्हण अंडरस्टँड आयचे विडियोन कुकिंगा कितें आहा तें. हांव अजून म्हगे बायले फोन मान सांगता हें कितें करपाक तें कितें कर इसादता ताका. आनी कोकोनट पासून हिंगा मिरी जाय जाल्यार थिंग कोकोनट ग्रेट करून हाडपा मेळटा मॉलान सावन सगळ्या मॉलांनी कोकोनट मेळटा मागीर घरा कडेन हें कोडी करपाची. सो फ्रेंड्स आयज न्ही रायस आनी करी आहा आनी हे पास्ताय केले. सो फ्रेंड्स आयज जेवण आनी पास्ता केले हेचे सालाडूय आहा पूण सद्या हांवें हो आयटम घेयला एक पास्ता घेयले आनी जेयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स हे जावन हांवें सगळे अरेबीक आयटम जितले आमी कोत्ताय तेजे हांवें तुमकां फोटो शॅर केले ओकेचे. सो फ्रेंड्स ह्या विडियोन हांवें तुमकां मुगेले पास्ट आनी प्रेजंट जे कुकिंगा कितें एक्सपिरियन्स आहा ते शॅर केलां आनी हिंग चोडूय चोय दाखोवपा मेळना. सो जर तर तुमकां बरो लागलो जाल्यार विडियो लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय मोग आसो मेळ्या नेक्स्ट व्लॉग टिल टेक केअर बाय बाय फ्रेंड्स सी यू.